सद्याक चलपी कर्नाटकातल्या सत्तेच्या हावेसाचो वारो गोंयांतय पावला. बीजेपी आनी काँग्रेस पावर हंगरी, मात राज्यांत पावर म्हळ्यार वीज ना ताजे कांयच पडिल्ले ना म्हण आम आदमी पार्टीन फोग काडलो. राज्यभर सारकी लायट ना ते पयली जाग्यार घालचे म्हण आपाची मागणी. जाल्यार वीज मंत्री म्हणटा पावस आनी वाऱ्याच्या नेटाक लागून वीज पुरवण वेवस्था हल्ल्या, मात वीज खात्याचे कर्मचारी ती जाग्यार घालूंक वावुरतात. राज्यात लाईट ना आणि काँग्रेस बीजेपी सत्ते खातीर झगडटात म्हण आपण टिका केली. गोंयान ह्या दिसांनी फक्त पावर स्ट्रगल पळोवपाक मेळटा. कर्नाटकाचो फॉलआउट गोंयचेरूय पडला आनी सत्ता पावर म्हणल्यार हेंची सत्ता मेळोवपाक ह्या आतां पावलां मारतात, गव्हर्नराक मेळटात. पूण कॉमन मॅन जो आसा गोंयचो आम आदमी हो आज सफर जाता. आज हो दुकान पडला. एक दीस ना गोंयच्या खंयच्याय वाठारान पावर फेलियर नासतना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जागो आसा काय न्हिदला हो आम आदमी पार्टी प्रश्न विचारता. कळंगुटी वाठारांत 4 AC टॉयलेट येतात. लोकांक हांगा सादी घरान आपल्याक जेवपाक खावपाक न्हिदपाक रांदपा खातीर जी लायटीची गरज आसता ती लायट मेळना आनी 4 टॉयलेटींक AC दितात, 24 वरां चलतली. ही लायट खंयसून हाडटले काय तें आमकां कळना. वीज मंत्र्यान पावस वाऱ्याक लागून वीज खात्याक धपको बसला, व्यवस्था सुदारता म्हूण आश्वासन दिला. अनपेक्षितपणे पावस मे म्हयन्यान सुरू जालो आनीक आमच्या डिपार्टमेंटाची पावर डिपार्टमेंटाची सगळी धांदळ जाल्ली आसा. आमी खरें म्हणल्यार आतांच प्री मनसून कामां सुरू केल्लीं आनी खुबशीं कामां आमची मेजर कामां सेट डावन करपाचें आशिल्लें, खुबशीं कामां घेवपाचीं आशिल्लीं. पूण गेल्या 10-12 दिसां पयलीं जो पावस वादळ वारें ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान आमच्या डिपार्टमेंटाक बरेंच नुकसान जाल्लें आसा. ट्रान्सफॉर्मर खुबशे फेल गेल्ले आसा. पोल जवळ जवळ 100 आमचे पडलेले आसा. इलेक्ट्रीक लायन तुटून पडलेले आसा. अशें जाल्या कारणान गोंयभर आमकां खुबशी अडचण लोकांक जाल्ली आसा. सरकाराक आनी म्हाका डिपार्टमेंटाक तेजी जाणीव आसा. आमचे लायनमॅन आनी आमचे सगळे स्टाफ आसा ते पुरेपूर प्रयत्न करता ह्या सगळ्या लोकांक जास्तीत जास्त बेगींतले बेगीन लायट रिस्टोर करपा खातीर. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.